मंगेशी कुंकळे पठारावेलो दोंगर प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून डिमार्केट करात म्हणून ग्रीन ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिल्या। मात ह्या ऑर्डरीचेर जावंक जाय तशी हालचाल जातना दिसना। वेलिंग प्रिया कुंकळे नागरिक कृती समितीच्या थळाव्यांनी फोंड्या उपवनपालाच्या कचेरेचेर मोर्चा वेलो। राना अधिकारी म्हणटात त्या सर्वे नंबराचे सॅटेलायट फोटो DCF नॉर्थाक दिल्यात। फुडले काम तांचे। कुंकळेच्या देवटे पठाराचो जो दोंगर आहा तो दोंगर बेकायदेशीर हेतून फॉरेस्टाचे मारून थंय प्लॉट करपाचे कारस्थान गोपाळ नायक आणि राजकीय पक्षा मदीं जावन हो दोंगराचेर प्लॉट विक्री चालू आशिल्ली। आमी लोक एकठांय जाले आणि ती प्लॉट विक्री आणि बाकीचे सगळे दोंगर कापणी आमी बंद केली। तेजे उपरांत आमी हायकोर्टाक गेले। हायकोर्टान ह्या दोंगराचेर कसलेंच स्ट्रक्चर येवपा नजो कन्स्ट्रक्शन येवपा नजो अशें निकाल दिलो। डेप्युटी कलेक्टराक फॉरेस्टा सगळ्या डायरेक्शनां दिल्या एक्टिंग करात म्हणून। तेजे उपरांत आमी ग्रीन ट्रिब्युनलाचेर गेले आणि ग्रीन ट्रिब्युनलान ऑर्डर केली की दिस इज अ प्रायव्हेट फॉरेस्ट अँड इट शूड बी डिमार्केटेड। फॉरेस्टाक इमिजिएटली हे फॉरेस्ट डिमार्केट करून 14 ऑगस्ट पर्यंत आपलो रिपोर्ट फायल करचो अशी तंबी ग्रीन ट्रिब्युनलान दिल्या। रिपोर्ट 14 तारखेर फायल करपाक। हेजे मदीं आमी आमचो आमदार आणि ह्या प्रियो मतदारसंघाचो मंत्री बाब गोविंद गावडेक मेळ्ळे। तेणी सांगला आपलो पूर्ण सपोर्ट आसा आणि आमी ताका अपील केला की ताबडतोब ही जी माणावळ आसा ती बंद करची। कित्याक पब्लिकली थ्रू द प्रेस मिडिया पब्लिक मिडिया टू टेल द गव्हर्नमेंट दॅट इनफ इज इनफ। आमी वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड फाल्यां हांगा ह्याच ऑफिसांत रजिस्ट्रारांत हांगा सेल डीड जाता त्या एरियेचे 110 प्लॉट सुमार ऑलरेडी सोल्ड जाल्या। प्लॉट सेल करपाक प्रॉब्लेम ना। थंय झाडां लावपा येता, थंय व्हडले व्हडले रूख घालपा येता, पूण थंय जर कसलें स्ट्रक्चर येता जाल्यार वी आर पब्लिकली गोइंग टू डेमॉलिश। अनेक ट्रेंड आयला। कांय मारवाडी लोक गोंयांत ट्रस्ट करून हांगा श्री कृष्णाचें देवूळ बांदपाक सोदता। हांव सरकाराक विचारता की गोंयच्यो जमनी गोंयकार सोंपले काबार जाले म्हणून तुवें आतां मारवाड्या देवळां बांदपाक ट्रस्ट दिवप आनी 1 आनी 2 न्ही हजारांनी स्क्वेअर मिटर। मथुरेक चला मरे, मथुरेक कृष्ण आसा। गोंयांत सुद्दां कृष्णाची कितलीशीं देवळां आसात। तुमकां जर मारवाड्याक गुजरात्यांक जर हांगा येवन कृष्ण भक्ती करपाची आसा जाल्यार गोंयांत कितलीशीं देवळां आसात थंय वतात। पूण तुमी आमच्या दोंगराचेर जर मंदिरां बांदताले आसत सॉरी आमी गांवचे लोक हे जावपाक दिवचे ना। विदीन अंडर 15 days हे डिमार्केशन जालें ना बिकॉज दे कॅन ऑलवेज टेक ए डेट इन द कोर्ट। आय एम एडवोकेट। ते पयली डेट घेवपाक शकता पूण ते जालें ना आसा डिमार्केट जाल्यार इमिजिएटली वी आर गोइंग टू हॅव कंटिन्युअस स्ट्रगल। फोंडेची उपवनपाल म्हणटा तांणी खंय फॉर्मालिटी करपाक जाय त्यो केल्यात आणि फोटो आणि रिपोर्ट DSF नॉर्थाक धाडला। फुडले तांणी करपाचें। तो मैं इस विषय में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो सर्वे नंबर्स की बात हो रही है इस पर्टिकुलर केस में उनको डिजिटाइज कर लिया है, उनको सैटेलाइट इमेज पे ओवरले कर लिया है और उसके बाद में हमने DCF डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ को वो फील्ड वेरीफाई करने के लिए वो एरियाज़ दे दिए हैं। तो वो इन एरियाज़ को वेरीफाई करके रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देंगे। तो नई कमेटी को पहले ये सारे एरियाज़ को डिजिटाइज करना था, उसके बाद सैटेलाइट के ऊपर देखना था कि क्या ये एरियाज़ फॉरेस्ट हैं या नहीं है। सैटेलाइट की कलर कोडिंग होती है। सैटेलाइट इमेज जो है उसको क्लासीफाई किया जाता है फर्दर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद कलर कोडिंग पे उस सर्वे नंबर को डाल के देखा जाता है। तो जो भी वो दिखाता है उसके बाद में उसका फील्ड वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो उसके लिए हमने उनको दिया है जैसे ही उनकी टीम फील्ड पे जाएगी पर्टिकुलर एरिया को वेरीफाई करेगी वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। उजगांव तिस्कार रस्तो नावाक दिसना। सगळ्याक फोंडकुलांच फोंडकुलां। 15 दिसां फाटीं फोंडकुलां भरून काडिल्ली। मात पावसा सरशी वेले वयर केल्लें काम व्हांवलें आनी फोंडकुलां आशिल्ली तशी परत उक्ती। ह्या फोंडकुलांनी कितलेशेच 2 व्हिलरवाले येतना वतना नाक मारतात। दुयेंत सरकार ह्या फोंडकुलांक तरी कितें उपाय करता काय म्हूण उजगांवचे लोक रावल्यात। सरकारूच दुयेंत रस्त्याक वालिना। हांगासर खड्ड्यान बारीक 2 व्हिलरी जे आसात ते पडटात आनी ते हॉस्पिटलांत वयता। फक्त हे व्हडले व्हडले मंत्री आमच्या कुसार हितून वयतात बॉम्बे वयता जाल्यार सामान्य मनशान कितें करपाचो। हे आतां 15 दीस जाल्यार खड्डे पुरयल्ले आसा। आतां परत 15 दिसान परत जाल्ले आसा। हेका जबाबदार कोणूच तेजेर लक्ष घालिना। तिस्क बाजारपेठ टील हांगा गांजेश्वरी हो रस्तो इतलो खराब जाल्लो आसा की सामके 2 व्हिलरांक सामकेंच हें जाल्लें आसा।
ज्या खातीर हे केल्लें आसा हांगा आंदोलन करचें पडटलें अशें दिसता, कारण खंयचोच मंत्री म्हणटा ते ह्या खड्ड्याचेर हे करिना. गोंयची स्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. हितून एक जर कोणी मोटरसायकलकार जर तेजो टायर जर फुडल्या वटेन पडलो जाय तो आनी उबो उरचो ना, कारण सायडीन झाड आहा, सायडीन सगळे घड आहा, तो सकयल पडटलो आनी कोणाक दिश्टी सुद्दां पडचें ना, कित्याक तो घरा पावंक शकना. ह्यान पयलीं एक अशीच केस जाल्ली, ती आमी रातची साल्वार केल्या तेका. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. फातोड्डेचो आमदार मंत्री विजयान फातोड्डा मतदारसंघात चालू आशिल्ल्या कामांचो सगळ्या ऑफिसरांक घेवन नियाळ घेतलो. We are in the process of removing some circles and installing signals. The north main sewerage pipeline, which is a work of more than 100 crores, will be completely replaced and functional by May 2019. We are also taking up, we have discussed and we are taking up the work of electrification of the eastern bypass. As far as the municipality is concerned, we have told them that they have to hasten the work with we should have multi-level parking in opposite SPDA in Badel. And these gadas which are moving everywhere, especially Belpuri gadas, a hawker zone म्हणटा ते चवथीचे पयलीं ताणें डिसायड करपाचें. एक आहा ती PWD डिविजन 6 जो 14 कोटीचो टेंडर चालू आहा. दुसरे सायडीन 25 कोटीचे 5th फिडराचें इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आहा. तिसरे जयकाचें उदकाचें आहा. चौथे सिवरेज आहा. So all 4 agencies are working simultaneously on this. पेडणे तालुक्यातल्या अशीर आणि पोन्न्या पुलांचे GSIDCच्या ऑफिसरांनी इन्स्पेक्शन केले. बरोबर थळावो आमदार मंत्री बाबू आजगावकारूय आशिल्लो. Honorable Minister for Tourism, GSIDC has come to inspect. In fact, we have inspected 2 bridges before, one at Warkhand and Mopa, and today we have inspected Mausawada bridge, that is the Pata bridge, and this is Kasarwan. Preliminary inspection reveals that all bridges need widening, as all are weak, and we will take up the work as soon as possible after we get approval from the finance department, and hopefully in the next 6 months all 4 bridges we should be able to complete. सरकारच्या मार्फत आमच्या टुरिझम मिनिस्टरांचो आयज ह्या ब्रिजाचो जो आयज लोकांक त्रास जातलो तो आयज जो हातीन घेतला कामचे ते आमकां अभिमानास्पद आनी आमच्या सोयीस्कर आसा लोकांचे. ते आयज सरान सांगल्या प्रमाणे ते काम जे आसा ते बेगी करचे आनी लोकांक जी काय सुविधा आसा ती उपलब्ध करून दिवचे ट्रान्सपोर्टाची. TDR पद्दत चालीक लावचे पयलीं गोंयच्या ग्रामसभांनी ती अभ्यासपाक धाडपाक जाय आशिल्ली म्हूण मिकी उलयला. पूण म्हाका दिसता हे TDR बील हाडटे ह्या गव्हर्नराक धाडितू हेजेर स्टडी करची अशी गरज आहा. हे TDR बील हाडटे दर एक पंचायताक धाडपाक गरज आहा आनी पंचायताक धाडून पंचायतान स्टडी करपाक आहा, गांवच्या लोकांनी स्टडी करपाक आहा, तेंची ऑब्जेक्शनां सजेशन तेजेर मांडपाक गरज आहा. कित्याक हितून ह्या TDR बिलान कंटेंट आहा ते कंटेंट थंय जाल्यार तुमकां सरप्रायज जातले. ते आमच्या गोंयच्या लोकांक कांय खबर ना. थिंगा आनी लो लायन एरिया शेतपाडी सगळें कितेंय कन्वर्ट करपाक जाता. सो दॅट मिन्स हो सरकार ही हांव सजमता आमी सजमता बाबा ही आमची गोंय म्हणटाची आमची आवय आनी हे आवयक फुलान न्हेटवलेली बरी साडयेन रंगीत साडयेन न्हेसवलेली. ती न्हेटवली ती साडी हेची पुतानी एक गोंयची एक गोंय हांवच्या मांयचे पुतानी पाडून पिजून इंकून हाडली भायल देसा पावली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.